ऑल गोवा 2 म्युनिसिपालिटी म्हणजे कॉर्पोरेशन आणि म्युनिसिपालिटी सोडून आणि परत तोच विषय की कोविडाक लागून हे फावटी टायमाचेर इलेक्शन जावंक शकूंक ना. देशांतले पयलें इलेक्शन कोविड आसतना बिहाराक चालू आहा. आयज 3rd फेज. टीव्हीचेर रिपोर्ट हांव पळयतालो की इतलें सगळें संकट आसतनाय बीन बिहारान बऱ्यापैकी अरेंजमेंट केला ते इलेक्शन घेवपाक. त्या आदाराचेर फुडें वचून मागता पयलीं देवा कडेन की 2nd फेज कोविड येतली म्हूण सांगता ती येवची न्हय, देवान सांबाळचें आनी इमिजिएटली एडमिनिस्ट्रेटर आतां सद्या लागला कावन्सिल इलेक्शन बेगींतल्या बेगीन जावचें आनी नवीन कावन्सिल वचचें. एडमिनिस्ट्रेटर लागल्या उपरांत एडमिनिस्ट्रेटर तो रोल कितें आहा पळय तो तेणी त्याच्या प्रमाणे करप. चीफ ऑफिसर आनी बाकी सगळो स्टाफ आसता. कावन्सिल आतां ना, पयलींचे जे कावन्सिल आहा ते कावन्सिल ना, पूण सगळे कावन्सिलर पयलींच्यान जशें काम करीत येयला तेंच्यांनी आतांय काम चालू दवरूंक जाय, कारण परत सगळ्यांक जिखून येवंक जाय. पूण आमी ना, पद ना म्हणून घरापेक्षा सगळ्यांनी काम कंटिन्यू करचें. परत इलेक्शन येतलें आनी बरो काम करता ताका लोक जिखून दितले आनी तशेंच जाता पर्यंत पावला. आतां परत सगळें डिपेंड आहा की कोविड-19 त्या संदर्भात 2nd फेज जर येवपाची जाली जाल्यार हे इलेक्शन खंय पावतलें खबर ना म्हाका. खंय तरी कोणी सांगला त्या प्रमाणे परत 2nd फेज म्हणजे लंडनाक चालू जाला ते परत येयली जाल्यार तेच्यान वर्स्ट आहा अशें म्हाका म्हणटा. पूण तशें जावचें न्ही आनी आमी सगळ्यांनी परत आमचो वेव्हार सुरळीत चलचो. आरक्षणाचो विशय आहा तो बरोबर रायट टायमार करून डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन त्या संदर्भात कामाक आहा. सीएमा बरोबर आमची मिटींग जाला. तो विशय थोड्या दिसांनी डिक्लेअर जातलो.